Bagion Francis Xavierचे reliquin बेसांव सगल्यांक जांकां कुडीची ओतम्याची आनी मनाची पेकोवणी जाय तांकां सगल्यांक जीं अंतुन्नार पडून आसात जीं खूब कश्टवतात पिडेक लागून तांकां सगळ्यांक बरेपण बेगीनच फावो जावच्याक जांकां काम ना तांकां काम मेळच्याक जांकां काम मेळिल्लें आसा तातूंत तीं थंय रावच्याक जांकां अभ्यास करूंक कठीण जाता तांकां मदत मेळच्याक जांकां फुडलो अभ्यास करूंक संदी जाय तांकां ती मेळच्याक जांकां बरे भाशेन आपल्या काजरच्या जिवितान जिवंक जाय तांकां गोठाय मेळच्याक आनी हेरां तुमच्यो सगळ्यो गरजो ज्यो आसात तितले मनांत आनी काळजांत धरून हो आशिर्वाद आतां आमी घेवया सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळचो पोर झोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक हळू म्हजें वचें मातयेव 11:28-30 बागियोन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागियोन फ्रांसीसा कडेन मागचें आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा आनी चोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं Sarabcha